प्रार्थुयां. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्माल्ले बागी येवन हांव कार मरे आख्या संवसाराचो बरो वसो आनी मनशाच्या सडवण्याचे फांते म्हणून आमी वळखात. देखून विश्वासी दिनवास आनी संतोष भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा साई बनायलेल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखवायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक आत्रे गुण सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडूनदार म्हणून मानून घेवंक ताच्या एका एकपणान सदांकाल जिवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हणून मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दाबाजीक आशिर्वादा पासो तूं आमची तकली बागोवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. बागेवन तूं हांव मरेचो पूज जावन देवाच्या पुतान मनशा कुडाची सडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यानी बरो. हांव मरेचे उद्देशी दिव्यताच्या रस्त्याक आमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज हांव मरेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे हांव मरेचे मजदीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळे पावूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आमी सगळीं बसया. मोगाळ बां भयणीनो, आमी सक्कड फिरगज याजक तुमकां आमच्या मोगाळ फिरगज घरां मोती मायेचें संतोष भरीत फेस्त मागता. बाळोक मरी आमच्या सुमेस्त बसोत देवा लागीं विनंती करून कुटुंबान माया मोगान एकवटान जियेवन एकामेकाक बेसांव जावं, शेजारा बेसांव जावं, वाड्याक फिरगजेक आनी समाजीक बेसांव जावंक गजशी सर कुरपे बेसावा. तिच्या शेगुणी जिणयेची लक्षणां आमचे थंय रुतात आमच्याक देवा लागीं मागून धाडू म्हणून मागताना परगांवांत आसच्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर्व संद्यांक बरें फेस्त मागता. तांचोय उगडास काडून बाळोक मरयेची बेसावां तांचेरी हांव मागतां. सप्टेंबर 9 तारीखेर सोमारात हांव सालवी आराम जाता. संजेर 4:45 वरार तेर्स उपरांत मीस सालवी मागणें आसतलें. ते सभाक मिक्स दिवंक आसा तर ऑफिसाक येवन मीस दिवये. 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांक 3 दिसाची जीवन ज्योती शिबीर ऑक्टोबर 7 ते 9 तारखे पर्यंत सकाळीं 8:30 ते सांजेर 4:30 वरां पर्यंत BJE इगर्जेच्या सालांत आसतलें. 10व्या क्लासीच्या सक्कड भुरग्यांक हें कड्डायेचें. सप्टेंबर 12 तारखेर 6 वरार मिलाग्रीस सेनेट हॉलांत वारडो गोल्ड लीग परिशद जमत आसा. आमच्या फिरगजेच्या सांद्यांनी हजर जावंक विनंती. सप्टेंबर 14 तारखेर पवित्र कुस्साच्या जैताचें फेस्त. दोतोरनेच्या भुरग्यांक मध्यावधी परीक्षा सप्टेंबर 15 तारखेर परवा आयतारा दोतोरनेच्या वेळारच आसतली. बरी तयारायकन भुरग्यांक धाडा. सप्टेंबर 22 तारखेर 4थी ते 10वी पर्यंतल्या भुरग्यांक क्लास शिवार क्रिस्ती शिक्षण पाठयेतर चटवटीक जावन मरियाळ क्विज आसतलें. हेंय दोतोरनेच्या वेळारच चलतलें. सप्टेंबर 29 तारखेर आयतारा भलायके क्षेत्रांत सेवा दिवच्या आनी शिकच्या सर्वांचें सहमिलन आसतलें. देवा करगां दिवंक आनी तांचे पासोत मागोवंक सांजेर 5 वरार मीस उपरांत जुबिली हॉलांत सहमिलन. भलायके क्षेत्रांत सेवा दिवच्या आनी शिकच्या सर्वांनी धाडलेलें गूगल नोंदावन फॉर्म भरती करून सहकार दिवंक विनंती. जाता तितले वेगळी तें करात. सप्टेंबर 22 तारखेर आयतारा 4:30 ते 6:30 वरां पर्यंत फादर मल्लर आस्पत्रेच्या सभास्थलांत वाराड्याच्या सर्व गौळीक परिशद संद्यांचो समावेश आसतलो. गौळीक परिशद संद्यांनी सुखानासता हजर जावंक विनंती. संजेर आज 5 वरार मीस आसा.
मिसा उपरांत फिरगस कुटाम संगता मेळून एकवट पासारून नवें जेवता. ह्या कार्याक तुमी व्हड संख्यान ये जाय आनी आमी एकवटीत फिरगस कुटाम म्हूण परगटी जाय म्हूण आमची विनंती. भुरग्यांत हांव मोरयाळ नेसना स्पर्धो आसतलो. भुरगीं युवजन आनी वडांत हांव नृत्य आनी नाटकुलो सदार जातले. विविध खेळ आसतले. बायबल हावजी आसा अशें सांज मजेदार सांज जावंक पावतली. देखून फिरगसगारांनी आमी एकवटीत कुटाव म्हणून सांगाता नवें जेवंक आनी आपोरबायेच्या कार्यक्रमान भाग घेवंक व्हडा संख्यान येजय. 8:30 वरां भितर आमी सगळे कार्यक्रम संपयता. देखून व्हडा संख्यान तुमी भुरग्यां सांगाता कुटुंबा समेत येजय म्हणून आमची विनंती. आदल्या आयतारा मांडून हाडलेलो टिचर्स डे भोव यशस्वी जालो. मांडून हाडूंक वावरलेल्या आनी सहकारशिल्ल्या फिरगस गवळीक मंडळीच्या उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, आयोग आनी संघटनाच्या सदस्यांक, जेवणाक तयाराय केल्ल्या स्त्रियांच्या पंगडाक, पाठिंबो दिल्ल्या तशेंच कार्यक्रमांत भाग घेतिल्ल्या टिचरांक देव बरें करूं. बोंदेली गरजेच्या नव्या बांदपाक बेंदोर फिरगजेतावन एकठांय जाल्लें ಒಟ್ಟುಕ दान 16 ಲಕ್ಷದ 57,191 ರೂಪಾಯಿ. फिरगजवीगारान सर्व दानीचो उपकार बावडला. हांवूय तुमचो उपकार बावडता. फिरगजेच्या बांदपाक, इगर्जेच्या बांदपाक असलें उदार मन तुमी दाखयला. देवाची दाराळ कृपे बेसावा तुमचेर हांव मागतां. आदल्या आयतारा मिसा वेळार जमो जाल्लें इजमोलो 73,979 ರೂಪಾಯಿ. तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं म्हणटा. आतां भुरग्यांनी मात्र उरचें आनी तुमी भायर वेचें. आनी तुमी भायर वेताना तुमकां पॅकेट दितात. मागीर तुमकां कोबू जाय जे जाल्यार कोबू घेवचो. वडांनी हांगाच बसचें. गर्दी सुकोवच्या खातीर ही मंडावळ केल्या. देखून वडांनी उपकार बावडचें रीत आसा. लायनीर एक बांक टिचरांनी कुमो करा. लायनीर एक बांक उठोवन धाडा. उपकार बावडची उतरां 9 दिसांनी मिसाक येवन बाळोक मरयेक मान केल्ल्या सर भुरग्यांक आनी तांकां तयार केल्ल्या तशें उत्तेजन दिवन सहकारशिल्ल्या वडिलांक देव बरें करूं. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी भुरग्यांक स्वीट्स दान दिल्ल्या सर्वांक आमच्या आनी सर्वांक फुलां हाडिल्ल्या भुरग्यां नवी देव बरें करूं म्हणटा. देवाची दराळ आशिर्वादा तांचेर मागता. आयच्या दिसा मीस आनी सर्वांक कोबू दान आनी एका कुशीच्या बँडाक स्पॉन्सर दिल्ल्या काद्री टोल गेट पयल्या वाड्याच्या मनेस्ताक आनी तांच्या कुटुंबाच्या संद्याक देव बरें करूं बाळोक मरयेची आशिर्वादा तांचेर मागता. आज फेस्ताक सर्वांक स्वीट्स स्नॅक्स वदक्षिल्ल्या भुरगो मिकायल आनी मेराया गांधी दुबई हांच्या नांवान जॉन एरल सामुएल आनी कुटुंबाक म्हज्या आनी सर फिरगसगारांच्या बाबतीन देव बरें करूं बाळोक मरयेची आशिर्वादा तांचेर मागता. आज सर्वांक तन पिबन वदक्षिल्ल्या मनेस्त जेराल्ड मस्करेनस आनी कुटाम बलमाटा पयलो वाडो हांकां देव बरें करूं बाळोक मरयेची आशिर्वादा तांचेर मागया. फेस्ताच्या संदर्भार मरये मायेक अर्गां जावन आल्तारीक फोना दान दिल्ल्यान आयरीन सल्डाना आनी कोटाम अप्पर बेंदोर पयलो वाडो आनी ग्रोट्या फुलां दान दिल्ल्या विल्सन प्रमिळा फुर्तादो तांच्या पुताच्या प्रिन्सन मरिया फुर्तादो कंकानाडी चवथो वाडो हांच्या जल्मा दिसाच्या संदर्भार तांकां देव बरें करूं. देव तुमच्या बऱ्या मनाक आशिर्वादांनी भरूं. तशेंच फेस्ताच्या कर्साक आर्थीक कुमोक दिल्ल्या श्री विन्सेंट मेबल मेंडोन्स आनी कोटाम टोल गेट पयलो वाडो 1 लाख. श्री कॉन्स्टंटायन पिकार्डो आनी कोटाम इगर्जे वाडो दुसरो 25,000. वॉक-इन बिल्डर्स आनी डेव्हलपर्स एका कुशीचे बँड 16,000. काद्री रॉक्सवाड्याच्या एका दानीन 10,000. एव्हरेस्ट क्रास आनी कोटाम 10,000. नायना फर्नांडीस लोबर बेंदूर चवथो 5,000. लेस्ली सेराव आनी कोटाम कंकनाडी तिसरो 5,000. विन्नी डिसोज आनी कोटाम अप्पर बेंदूर तिसरो 5,000. मेल्विन मॉरस आनी कोटाम काईबट्टल तिसरो 5,000. नावनाका म्हणून बेंदूर तिसरो वाडो 5,000. अशें फुलांची पाकळी दान दिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.
बाळोक मरी तुमचे पसो सदांच त्या लागीं विनंती करूं म्हणून मागता. नोवेनाच्या दिसांनी इगर्जेचें आनी फुलां अर्पूंच्या जाग्याची नोवेना तयाराई नोवेना उपरांत जागो नितळ करूंक सेवा दिल्लेल्या सर्व संघटनांक आनी वावुरलेल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं. नोवेनाची मिसां आनी नोवेना चलोवन व्हेल्ल्या सहायक विगार बाब लॉरेन्स कुटिन्ना, बाब विवेक पिंटो, वस्ते याजाक बाब डेन्झिल लोबो, तशेंच पादुआचो प्रिंसिपल फादर अरुण लोबो आज ना. नोवेना वेळार येनातलो भलायके निमती ताका येवंक जावना. तांचो मिसाची लितुर्जी चलोवन व्हेल्ल्या लितुर्जी समितीक संचालक श्री डॉल्फी लोबो, गायन आनी लितुर्जी अर्ताबरीत केल्ल्या कोयार मेस्त्री वाजिरी सोजा आनी आमच्या भुरग्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या नोवेनाच्या दिसांनी गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या संद्यांकी देव बरें करूं म्हणटा. आईची लितुर्जी आनी रंगीत गायन बोवार्ता बरीत केल्ल्या आमच्या भुरग्यांच्या कोयार पंगडा आनी तांकां तरबेत केल्ल्या कोयर मेस्त्री आनी वजंत केळिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. बाळोक मरी तुमकां विस्तार आशिर्वादांनी बरो म्हणून आमी मागता. भुरग्यांचें कोयार बरें जालें गी, बरें जालें, देवस्तुती बरी केली गी. तांकां जोर ताळयो पेटोवन अभिनंदन पाठोवं. मस्त पोटी अभ्यासाक येवनो आज भुरग्यांचें फेस्त देखून भुरग्यांचेंच सक्कड दरबार हांगासर आसलें. देखून आमच्या भुरग्यांक अभिनंदन, तांकां तयार केल्ल्या टिचरांक आनी समिती सन्यांक आनी कोयर मेस्त्रीक हांव काळजान धांवन देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताक भाताची कणशी नवें वदक शिल्ल्या तशेंच फेस्ताक खूब भोवमानात करूंक आनी हाडोवंचो वावर केल्ल्या आदल्या उपाध्यक्ष स्टीवन पिंटो आनी सांगाता वावर केल्ल्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयोग श्री लॅन्सी लेगो, CL संदे, YCL संदे आनी बऱ्या मनान येवन कुमो केल्ल्या सक्कडांक देव बरें करूं. आज आनी हरशें इगर्जेंत आयताराच्या मिसाच्या फेस्ताच्या मिसा वेळार शिस्त सांबाळोवंक आनी गरजेचो वावर करूंक स्वयंसेवक जावन सेवा दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताक मोगान आनी भक्तीन आल्तारीची मंडावळ आल्तार सोबयले आनी सगळ्या वर्सां आल्तार सोबोवंक सेवा दिवच्या स्त्रियांचो आज आल्तार सुरंगार आयिल्ल्या बेतनी कोवेंताच्या धर्मभयणींक तशेंच साक्रिस्तीची नितळाय मिसाच्या वस्त्रांची जागृतकाय करूंक मोगाचो वावर दिवच्या स्त्रियांच्या पंगडाक देव बरें करूं. सान सेबास्त्यांव आनी बाळोक मरी तुमकां सदांच सांबाळूं आनी बेसांवांनी बरो. मिसाची मंडावळ आनी लितुर्जीक तयारायसो आनी साक्रिस्तीन वावर दिवच्या साक्रिस्तान अरुण डिसोजा तुकाय देव बरें करूं. तयाराय आनी गरजेचो वावर दिल्ल्या आमच्या ऑफिसाच्या तशें वावरा शिबंदेक देव बरें करूं. मोगान आनी उर्बेन तांकीची सेवा दिवच्या वेदी सेवकांक आल्तार भुरग्यांक तांकां तरबेत आनी मार्गदर्शन दिवच्या बाप लॉरेन्स कुटिना आनी प्रेरक मनेस्त वजवळ सोजाक तुमच्या सेवेक देव बरें करूं. नवें भाताच्यो कणश्यो नितळ करूंक वावर दिल्ल्या गुरकारांक आनी कालच्या सकाळच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या सर बऱ्या मनाच्या सक्कडांक देव बरें करूं. नव्या भाताची कणशी दोन कडेन बेंडा सोवें प्रेसिडेन्सी झोन आनी ब्रिजिटायन कोवेंतान पुरुशा वराडूंक वावुरलेल्या दोनूय विभागाच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक आनी फिरगसगारांक देव बरें करूं. वाहनां पार्किंग करूंक अवकाश करून दिल्ल्या सांत आग्नेस कोवेंताचे सुपिरियर आनी येसू प्रेमनी कैतान कोवेंताच्या सुपिरियरांक आनी सिस्टरांक देव बरें करूं. ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तुमकां समेस्तां ह्या जाकांक विरगस गवळी उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकारांक गवळी मंडळी संद्यांक गांवांत तशें परगवंत आशिल्ल्या विरगसगारांक बेंदूरच्या दानींक तशें हितचिंतकांक बरें संतोश भरीत मरयेच्या जल्माचें फेस्त मागता. मरी माय आमकां समेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी बरो. आयच्या सांजेच्या नवे जिमच्या कार्याक वॉर्न तयार करून दितात फॅमिली केटरर्स मालकाक तांच्या कुटुंबाक आनी शिबांदेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका फिरगजीच्या सर गवळीक वावरां सहकार दिवच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकारांक म्हज्या सर्व हांगाच्या ह्या जाकांक गवळी परिशदेच्या सरसन्यांक उक्त्या मनान सहकार दिवच्या सर्व कोवेंताच्या सुपिरियर्स आनी धर्म भयणींक एकाच उतरान देव बरें करूं. तरां फिरगजीच्या सगळ्या वावरां सांगाता वावुरच्या आमच्या सक्कड ह्या जाकांक देव बरें करूं. तुमकां समेस्तांक संजेच्या सोवराच्या
फिरगस नोवेजमच्या 6 मेलाक परत एक पावटी वत्तायेचें आनी मोगाचें हांव आपोवणें पाडयतां. आतां चित दिवन आयका दा गुरकारांनी मुखार येवचें. कोबेंताच्या वडिलांनी सुपिरियरांनी मुखार येवन बेंजार केल्ल्यो कणश्यो स्विकार करच्यो. गुरकारांनी कुटुंबाच्या वडिलांक वांडच्यो. कुटुंबांत कणश्यो कानगेतले दया करून गुरकार लागीं येताना तुमी उबी रावा. तवाळ दिवंक सलीस जाता. कुटुंबांतल्या एकल्यान घेवच्यो देखून कोण ते उबे रावून तुमी कणश्यो भक्तीन मनान घेवच्यो. घरां व्हरतना भातां वाटेर पडनातलेले बरी सत्राय घेवची. भायर वेताना स्नॅक्साचें पॅकेट हांगासर तुमी भायर वेताना स्नॅक्साचें पॅकेट तुमकां दितात. ज्यूस बॉटल दितात तें घेयात. कोणाक कोबू जाय तांणी सकला वचून थंयसर सकला वचून कोबू घेवन संतोशान तुमी घरा वचचे. देखून शिस्त सांबाळा. बसयल्या कडेच रावा. गुरकार लागीं येताना कणश्यो कानगेमचे उबे रावा. तुमकां कणश्यो दिता. कोणाक सडी जाय सकडाक वांटून जाल्ल्या उपरांत तुमी गुरकारा कडचे सडीत कान घेवंक अवकाश आसा. कुसाचे कुर्वेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.